Argando Casumia Jesu, Roglapto Casumia Jesu. Jesu Cristaच्या नावानं मोगाच्या भाव भयणीनो तुमका सर्वांक सिराकाच्या ग्रंथांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. येदोळ पर्यंत आम्ही 32 आवासवर नियाळले आणि आज आम्ही नियाळूंक वता आवासवर 33 ऑफ बुक ऑफ सिराक. या 33 आवासवरांत 33 वळी आसात आणि आम्ही हांगा देवाच्या बिरांत विशांत असमानताय विशांत तशेंच स्वातंत्र्यताय विशांत गुलामपणा विशांत शिकोवण आयकता हांव एक घडी भर मागया. सर्वीस भर बाबा आगणी काकुळदारात घर गांव वळपांनी वाखाणी दिता तुझ्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयुष्या दिसा तुजी सुवार्थ प्रगट करचे ह्या वखता ह्या सुवार्थेचे तुजे आशीर्वाद घाल आनी पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बोर ही सुवार्थ आमकां आशीर्वाद बेसांव पेकोवण हाडून दी. मात्र न्ही सिराकान दिवची आमकां शिकोवण देवाच्या उतराचें शिकोवण आमच्या जिविता भलायकी जाणवाई आनी एक खरें क्रिस्ती जिवीत सास्तीक जिविताच्या वाटेन सोमकोवंक आमकां प्रेरण जावं दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवासवर 33 वळी 1 हांव वाचतलो. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली. जो धर्मशास्त्राचो द्वेश करता ताका जाणवाय ना आनी वाऱ्याक सांपडलेल्या माचव्या भाशेन तो जातलो. बुदवोन मनीस धर्मशास्त्राचेर आपलो विश्वास दवरता आनी धर्मशास्त्र प्रवादा इतलेंच विश्वासाक योग्य म्हणून लेखता. तुवें सांगूंक जाय तें तयार कर आनी लोक तुजें आयकतलो. तूं शिकलाय तें सांगता घाल आनी उपरांत जाप दी. मूर्खाचें काळीज गाडयेच्या चक्रा परी गुंते दुरे प्रमाणे ताची चिंतना गुवत असतात. केबडयो करपी इश्ट रानवटू गोड्या परी ताचेर कोण सावर बसल्यार तो किलकिलता. वर्स बरो दिसो सगळो उसवाड सूर्यो दिता तरी एक दीस अनेक दिसा प्रास कित्याक चड महत्व असो. देवाच्या जाणवायेन तांचे मदें फरक उपसायला. वेगवेगळे काळ आनी उत्सव ताणें नेमल्यात. थोड्यांक ताणें चड महत्व दिलां आनी ते पवित्र केल्यात. दुसरे ताणें सादारण दीस जायशे केल्यात. सगळी मनशां धरणीतावन आयल्यांत मातयेतावन आदांचे निर्माण जालें. आपल्या परिपूर्ण जाणवायेन सर्वेस्परान मनशा मदें वेगवेगळेपण घाला आनी तांच्यो वेगवेगळ्यो वाटो नेमल्यात. थोड्यांचेर ताणें आशीर्वाद घाला आनी तांकां वर्ती केल्यांत आनी थोड्यांक ताणें पवित्र केल्यांत आनी तांकां आपणाशी हाडल्यांत. पूण आनीक थोड्यांचेर ताणें श्राप घाला आनी तांकां काल्ती केल्यांत आनी तांकां तांच्या स्थाना वयली काडून उडयल्यांत. मनीस आपल्या रचणाऱ्याच्या हातांत कुंभाराच्या हातांतले मातये परी जशें कुंभार आपणाक जाय तशें मातयेक आकार दिता तशें रचणार आपल्या निर्णया प्रमाणे मनशाक प्रतिफळ दिता. बरें वायटा विरोध आसा आनी जिवीत मरणा विरोध तेच परी भक्ता विरोध पातकी मनीस आसात. महोन्नताची सगळीं कृत्यां पळय ती दोदून सांगाता मेळोन येतात एका विरोध आनी एक. हांव पारो करूंक निमाणो हांव दाखो एकठांय करतल्यांनी सोडलोलो दाखो विंचतेल्या मनशा परी. पूण सर्वेस्पराच्या आशिर्वादा वरवीं हांव पयलो पावलो आनी दाखो एकठांय करतल्या मनशा परी हांवें म्हजो घाणो भरला. पळया हांवें म्हजेच पासत वावर करूंक ना बगार शिकोवन सोदतेल्या सर्व मनशा पासत. लोकां मदल्या व्हड मनशानो म्हजें आयका. सभेच्या मुखेल्यानो म्हाका कान दिया. जावं पुताक जावं बायलेक जावं भावाक जावं इश्टाक तुजी जीण बरो तुजेर अधिकार चलोवंक दिनाका. तुजी संपत्ती आनी एकल्याचे अधीन करिनाका. नांतर तूं सुरसुरतलोय आनी तुवें ती पाटी मागची पडटली. तूं जिये पर्यंत आनी तुज्या कुडींत स्वास आसा पर्यंत कोणाकच तुजेर अधिकार चलोवंक दिनाका. तुवें तुज्या भुरग्यां कडेन मागूंक वेच्या प्रास
तुझ्या भुरग्यांनी तुझे कडेन मागूंक येवचें बरें. तुज्या जिविताचे दीस शेवटाक पावतना तुज्या मरणाच्या वखदां तुजें दायज वांटून दी. सोरो, छबुको आनी वजें गाडवा पासत, बाकरी, शिस्त आनी काम गुलामा पासत. तुज्या गुलामाक काम करूंक लाय आनी तुका समाधान मेळटलें. तूं ताका काम दिनासतना रावशी जाल्यार तो सुटका सोडूंक सोदतलो. जूं आनी नेसण गोमटी बागायतात आनी नसत्या गुलामाक कोडे आनी धग दमयतात. ताणें आळसायेन बसन अशें ताका कामाक लाय, कित्याक आळसायसर जिन्साच्या तंट्यांक प्रेरण दिता. ताणें करूंक जाय तें काम ताका करूंक दी. ताणें करूंक जाय तें काम ताका करूंक दी. तो तुका काल जायना तर ताचेर जड सांकळी घाल. कोणाकच ताचे तांकी बायलें काम दिनाका. नितीक विरोध आसा तें करिनाका. तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार तो तुजे सारको म्हूण लेखून ताका चलय, कित्याक तुवें ताका रक्तान विकतो घेतलाय. तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार ताका तुज्या भावा भाशेन चलय, कित्याक जशें तुका तुजीच गरज आसा तशें ताका तुजी गरज आसा. तूं ताका वायट रितीन चलयशी जाल्यार आनी तो पयस धांवत जाल्यार तूं ताका सोदूनकय वेतलोय. जिसू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, सिराकाची शिकवण आमकां जाणवाय दिता आनी आमी कशें ह्या संवसारान चलत जाय म्हणल्या विशयांत आमकां एक वाट दाखयता म्हळ्यार चूक जावची ना. आमी गेले त्या अवस्वरांत जेवणा वेळार शिश्टाचार आयकले, ताच्या उपरांत वळो 14 तावन 24 पर्यंत देवाची भिरांते विशयांत आयकले. आनी थंयच्यान मुखार वचून आमी वळो 1 तावन 6-33 अवस्वरांत पळयता देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें, कशें, कितें तें करता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. भिरांत म्हळ्यार देवाचो मोग करता, देवाक पयलो जागो दिता, देवाचें आराधन करता, सर्वेस्परा सांगाता आसा, ताका कसलेंच वायट येवचें ना. त्या खातीर देवाच्या हातान पडचें बरें, ह्या संवसाराच्या हातान पडचें की देवा सांगाता आमी जिवचें बरें. आमचें फुडें म्हणसकत काय मोदें कितेंय आसूं दी, देवाक आमी सणसो नाका. तो कश्टान पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली. पळय, जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली आनी देव ती सुटका ताका फावो करतलो. जो धर्मशास्त्राचो द्वेश करता ताका जाणवाय ना आनी वाऱ्याक सांपडलेल्या मचव्या भशेन तो जातलो. धर्मशास्त्राचो आज कोण देवाच्या उतराचो तिरस्कार करता. आमकां कळीत आसा थोड्या फावटी ह्या सामाजीक शेतांत आसतना देवाचो उतर तिरस्कार करतात, इगर्ज तिरस्कार करतात. इगर्ज जेजूची कूड. आमी केवळ एका गोवळ्याक, एका व्यक्तीक ह्या जागांक मात्र पळोवचें न्ही. आमचो भावार्थ गुंडायेन आमी शिकोवंक आसा, जाणा जावंक आसा आनी भावार्था विरोध आमी वचोंक नजो. भावार्था विरोध केल्यार कितें जाता म्हणल्यार एक गालात हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत 6व्या अवस्वरांत तांकां बरोवन आसा. हांव तुमच्या खातीर तें वाचतलो. एक आमकां जाग घुवना. भावार्थाचे देणे होगडायिल्ल्यांनी मोन बदलेशें कर देवा थंय तांकां फाटी हाडूंक कोणाक साध्य आसा गायी, कोणाकय साध्य आसा गायी. 1 कोटी देवाचो तांकां उजवाड मेळिल्लो बौतिस्माद्वारे. देवाच्या आत्मीक देण्याची तांणी रूच साकारली साक्रामेंताद्वारे आनी पवित्र आत्म्या थंय ती एकवटलेली. देवाच्या उतराची गोडसाण आनी येवसो आसा त्या काळाची सकत कितें म्हणलो अनुभव तांणी जोडलो, पूण उपरांत ती भावार्थान दंडळली. आज मोगाचे भाव भयणीनो, सिराकाच्या ग्रंथांत आमी पॉयंट करतना जाणवाय जोडतना दंडळ्या भावार्थांत जावन आमी फाटी येसय. आमचे साल्वासांव आमी एक क्षुल्लक जावन घेवचें न्ही, कित्याक ज्या मापान आमी जियेता करण्यो करता त्या मापान आमकां तीर्प जातले म्हूण पवित्र सांगता. तांणी अनुभव जोडलो, पूण उपरांत ती भावार्थान दंडरली तसल्यांनी मोन बदलून देवा थंय परतोवंक असाध्य. कित्याक ती देवाच्या पुताक परत्यान कुरसायतात आनी ताका उक्त्यान अपमान करतात. केदळ आमी सुम्य विरोध वेता, पवित्र सभे विरोध येता, ताचे धर्मशास्त्र विरोध वेता, ताका आमी अपमान करता आनी ताका आमी कुरसायता.
जो धर्मशास्त्राचो द्वेष करता ताका जाणवायना आनी वाऱ्याक सांपडलेल्या मच्छवे भाशेन तो जातलो. वाऱ्याक सांपडलेलो मच्छो वगत आसा तुमकां तो खंय येता ताका कळीत ना. थोडे फावटी थोडे अशेच ते खंय येता तांकां कळीत ना. बुधवाद मनीस धर्मशास्त्राचेर आपलो विश्वास दवरता आनी धर्मशास्त्र प्रवादांतल्याच विश्वासाक योग्य म्हणून लेखता. बुधवाद मनीस देवाच्या उतराचेर आपलो विश्वास दवरता आनी देवाचे उतर प्रवादांतल्याच विश्वासाक योग्य म्हणून लेखता. ताचे द्वारे आपलें जिवीत तो बांदून हाडता. तुवें सांगूंक जाय तें तयार कर आनी लोक तुजें आयकतलो. तयार करनासतना उलयनाका. तयार कर कितें सांगूंक जाय. तूं शिकलाय तें सांगाता घाल आनी उपरांत जाप दी. तूं शिकलाय तें सांगाता घाल आनी उपरांत जाप दी. मूर्खाचें काळीज गाडयेच्या चक्रा परी गुंते दुरे प्रमाणे ताची चिंतना गुवत असतात. मूर्ख गाडयेची चक्रां रोतां ती गुंते असतात. ह्या दुरे बरी ताची चिंतना गुवत असतात. आमकां गरजेचे स्थिरता स्टेबिलिटी. थोड्यांक स्टेबिलिटी ना बारी डेंजर. केबडो करपी इश्ट रानवट घोड्या बरी. केबडो थोडे इश्ट आसात केदाळे केबडो करतात अपमान करतात. तो रानवट घोड्या बरी ताचेर कोण सवार बसल्यार तो केलता. रानवट घोडो कंट्रोला केना. मूर्ख इश्ट कंट्रोला केना. मूर्खाची कितें म्हणटात इश्टाघात करूंक वचनाका. मुखार आमी पळयता व्हडू सक्त तावन व्हडू वेंकणीस पर्यंत असमानताय. असमानताय असमानताय म्हळ्यार कितें समानते असमानते म्हणटा आमी. वर्सभर दीस असो सगळो उजवाड सूर्य दिता. म्हळ्यार वर्सभर दीस असो सगळो सगळो उजवाड सूर्य दिता. तरी एक दीस आनी एक दिसा प्रास कित्याक चड म्हत्वाचो. पण सूर्य तोच दीस कित्याक म्हत्वाचो. देवाच्या जाणवायेन तांचे मदें फरक उपसायला. त्या खातीर देवाच्या जाणवायेन तांचे मदें फरक उपसायला. वेगवेगळे काळ आनी उत्सव ताणें नेमल्यात. पण आमकां डिसेंबर 25 क्रिसमस तो दीस आनी उरले दीस सेम आसनात. इस्टर सेम आसा. गुड फ्रायडे कित्याक जिजूचो बुधवार. काळ वेगवेगळे काळ आनी उत्सव ताणें नेमल्यात. थोड्यांक ताणें चड महत्व दिलां आनी ते पवित्र केल्यात. थोड्यांक ताणें चड महत्व दिलां आनी ते पवित्र केल्यात. दुसरें ताणें सादारण दीस जायशे केल्यात. त्या खातीर सादारण दीस आसात. उत्सवाचे दीस आसात. आशिर्वादाचे आमकां दीस आसात. सगळीं मनशां धरणीतावन आयल्यांत. पण सगळीं आमी धरणीतावन आयल्या. मातयेतावन आदावचें निर्माण जालें. आमी मातयेतावन आयल्या आनी सिजीच्या बुधवार आमकां सांगतात मातयेतावन आयला तो मातये फाटी वेतलो. आपल्या परिपूर्ण जाणवायेन सर्वेस्परान मनशा मदें वेगवेगळेपण घालां आनी तांच्यो वेगवेगळ्यो वाटो नेमल्यात. तर आमी सकड मनशाकूड सोमा पूण आमचें तें वेगवेगळेपण आसा. जावं पुरो घोव बायलां जोवळी आसल्यार वेगवेगळेपण आसा. थोड्या दिसा आदी हांव एकाच कुडीन 2 तकली आसच्या व्यक्तीक हांवें पळयलें टीव्हीर. आनी तुमी पळयता काय सयामी जोवळे म्हणटात. म्हळ्यार तांकां एकच काळीज आसता. थोडे फावटी पोट एकच आसता. काळीज 2 आसता. तकल्यो 2 आसतात. कूड एकच. हात 2 पाय. तुमी पळयलां जावं पुरो टीव्हीर आनी पळयल्या गुगलार गेल्यार मेळटा. आनी हांगा आमकां कितें सांगता मनशा मदें वेगवेगळेपण घालां. हे दोग सांगतात. ताका भूक लागता नाका भूक लागना खंय. ताचें डिपार्टमेंट चिंतप दुसऱ्याचें दुसरें. पण कशें एका कुडी भितर आसात. म्हळ्यार सर्वेस्परान मनशा मदें वेगवेगळेपण घालां आनी तांच्यो वेगवेगळ्यो वाटो नेमल्यात. थोड्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला आनी तांकां वर्ती केल्यांत. तुमकां कळीत आसा देवाक जाय जाल्यार ताका विसरून ताका फ्रिडम आसा. कितले जाण आसले ताणें सवलाप विसलो पावल केलो. 12 जाणांक ताणें विसले. थोड्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला आनी तांकां वर्ती केल्यान. ताजें धर्मशास्त्र सांगता आसतना आमी आशिर्वादीत जातले. आनी थोड्यांक ताणें पवित्र केल्यांत आनी तांकां आपणाशी हाडल्यांत. थोड्यांक आशिर्वाद घाला. थोड्यांक पवित्र केल्यांत आनी आपणाशी हाडल्यांत. पूण आनीकय थोड्यांचेर ताणें श्राप घाला आनी तांकां कल्ती केल्यांत. कित्याक ती कल्ती जावंक सिनाक सांगता तांचे वयर श्राप म्हळ्यार कितें. तांकां एक बदलावणेक अवकाश ताणें दिला आनी तांकां तांच्या स्थाना वयली काडून उडयल्यांत. स्थाना वयले काडून उडयले म्हळ्यार आसलो अधिकार सवलोसो अधिकार आसलो राय ताका काडून उडयलो देवान.
प्रवादी तशेंच जे देवाक ऐकनात तांकां देव सकला देंवयता. आज आमी हर एकल्यानी ऐका, जे कोण देवाक ऐकनात तांकां देव सकला देंवयता. तो क्रिस्तांव जावं पुरो, याजक, रिलिजियस कोणी जावं पुरो, गवळी जावं पुरो, कोणी जावं पुरो, जो देवाक ऐकना ताका देव स्थानांत हांव सकला कालती जायना, ताका सकला देंवयता. मनीस आपल्या रचणाऱ्याच्या हातांत कुंभाराच्या हातांतल्या मातये बरी. देवाच्या हातांत कुंभाराच्या हातांत माती तुम्ही पळयतात, तो कुंभार ताका आकार दिता आनी आमकां आकार देव दिता. मनीस आपल्या रचणाऱ्याच्या हातांत कुंभाराच्या हातांतल्या मातये बरी. जशें कुंभार आपणाक जाय तशें मातयेक आकार दिता, तशें रचणार आपल्या निर्णया प्रमाणे मनशाक प्रतिफळ दिता. रचणार आपल्या निर्णया प्रमाणे मनशाक प्रतिफळ दिता. त्या देवाचे निर्णय बदलूंक कोणा वरवीं जाता. देव ताका कळीत आसा कसले निर्णय म्हाका दिसय तुका दिसय म्हणून. तशें रचणार आपल्या निर्णया प्रमाणे मनशाक प्रतिफळ दिता. बरें वायटा विरोध आसा आनी जिवीत मरणा विरोध. तेच परी भोगता विरोध पातकी मनीस आसा. पळय, वायट गजाळाय बरें वायटा विरोध आसा आनी जिवीत मरणा विरोध. तेच परी भोगता विरोध पातकी मनीस भोगता विरोध आसात. महोन्नताची सगळी कृत्यां पळय, ती दोन सांगाता मेळून येतात एका विरोध आनी एक. सो महोन्नताची कृत्यां पळय, पूण ती दोन सांगाता मेळून येतात एका विरोध आनी एक. हांव पारो करूंक निमाणो, हांव दाखो एकठांय करतल्यांनी सोडलोलो दाखो विसतल्या मनशा परी. हांव पारो करूंक निमाणो आनी हांव कोण, दाखो एकठांय करतल्यांनी सोडलोलो दाखो विसतल्या मनशा परी. पूण सर्वेस्पराच्या आशिर्वादा वरवीं हांव पयलो पावलो आनी दाखो एकठांय करतल्या मनशा वरवीं हांवें म्हजो घाणो भरला. अर्थ कितें? देवा सांगाता आसतना, ताजे धर्मशास्त्र सांगाता आसतना, उतरां सांगाता आसतना तो आमकां आशिर्वादीत करता. त्या आशिर्वादांत आमी जिवंक आसा. पळया, हांवें म्हजेच पासत वावर करूंक ना, बागार शिकोवंक सोदतेल्या सर मनशा पासत. लोकां मदल्या व्हड मनशानो म्हजें आयका. सभेच्या मुख्यालयानो म्हाका खाण दिया. मुखार आमी पळयता स्वतंत्रताय 1926 पर्यंत. जावं पुताक, जावं बायलेक, जावं भावाक, जावं इश्टाक तुजी जीणभर तुजेर अधिकार सोलोवंक दिनाका. पण हांगा अधिकार आनी आस्ती विशय कितें जाता, तुमी एकल्याक अधिकार सोलोवंक दिनाका. सगळ्यांनी आमी मोगान जे शिवाय अधिकार सोलोवंक कोणाक आमी दिवंक नजो. तुजी संपत्ती आनी एकल्याच्या अधीन करिनाका. नांतर तूं सुरसुरतलोय आनी तुवें ती पाटी मागची पडटली. तूं जिये पर्यंत आनी तुज्या कुडीन स्वास आसा पर्यंत कोणाकच तुजेर अधिकार सोलोवंक दिनाका. आमकां आमच्या भितर इंडिपेंडन्स देवान घाला आनी तूं जिये पर्यंत आनी तुज्या कुडीन स्वास आसा पर्यंत कोणाकच तुजेर अधिकार सोलोवंक दिनाका. तुवें तुज्या भुरग्या कडेन मागूंक वयचें प्रास. थोडे आवय बापाय भुरग्या कडेन मागूंक वयचें प्रास. तुज्या भुरग्यांनी तुज्या कडेन मागूंक येवचें बरें. तसलें जिवीत तुमी बांदून हाडूंक आसा. तुज्या जिविताचे दीस शेवटाक पावतना, तुज्या मरणाच्या वखदार तुजें दायज वांटून दी. तुज्या जिविताचे दीस शेवटाक पावतना, तुज्या मरणाच्या वखदार तुजें दायज वांटून दी. कितें कर, तुजें जिविताचे दीस शेवटाक पावतना तुजें आस्त कितें आसा वांटून दी. तुजे वयर अधिकार सोलोवंक सोडिनाका आनी तुजो अधिकार तुवें दवरूंक घे आनी तुजें जिवीत बांदून हाड. म्हळ्यार तुजी घनताय. डोंट सेल युअर डिग्निटी. थोडे फावटी कितें जातात, उत्तर प्रदेशचे आवय बापाय आमी कोयरा फास्ट करता. त्या खातीर हांवें सांगचें आसा, थोडे फावटी भुरगीं आवय बापाय जावं पुरो, वडिलां जावं पुरो, इल्लें भांगर घे आसता तसो म्हळ्यार बऱ्याकन पळयतात. आनी जावं पुरो ती एक प्रुडन्स म्हणटा आमी, न्हय गे, चातुराय. मुखार आमी पळोवचें जाल्यार गुलाम विशांत वळो 25 ते 33 त्या काळाक साज जाल्ले. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळा गुलाम मार्केटीन मोलाक घेतले, विकते घेतले, सकड आसले. आतां आमकां आमच्या मदें गुलाम कोण ना, पूण सेवा करची आसात आमच्या जावं पुरो किचनांनी, घरांनी, इस्कॉलांनी. ह्या परगांवांत आमी आसतना एका भयणीक ह्या भावाक आमी कॅरटेकर जावन हाडटा, तर आमी तांकां कशें पळयचें हें बारी गरजेचें. जावं पुरो तुका एक ड्रायव्हर आसा, जावं पुरो तुका एक हेल्पर आसा, तांकां कशें पळयताय. थोड्यांनी चिंच आसा तांकां कठिणायन चलयचें, राग दाखयचें न्हय. आतांच्या काळार त्या भुरग्यांचें चलना. राग दाखयल्यार कठिणायन चल्ल्यार तूं ती सोडून येतात. आदी तशें जाता. गुलाम सोडून सोंग ना. गुलाम धांवून अशें येताले
हाका मेळनातल्या बरी तेन्ना काल जाता धांवून गेल्यार हाका नश्ट जाता पयशे दिवन काणी गेलो सोरो चाबूक आनी वोज्यां गाडवा बसत बकरी शिस्त आनी खाम गुलामा बसत कशें सांगता शिराक सोरो चाबूक आनी वोज्यां गाडवा बसत बकरी शिस्त काम गुलामा बसत तुज्या गुलामाक काम करूंक लाई आनी तुका समाधान मेळटलें ताका उट्टूक वगेत बसूंक सोडिनाका म्हळ्यार अर्थ कितें आळशी जावंक सोडिनाका ताका हिणसी दणसी नासकर म्हूण न्ही आनी तुका समाधान मेळटलें तूं ताका काम दिनासतना रावशी जाल्यार तो सुडका जोडूंक सोदतलो हांगा कांय काम ना आजो तुका आल्या कशें जावें हांव सुडका जोडटा आनी दुसऱ्या सांगाता येता जू आनी वेसण गोमटी बागयतात जू आनी वेसण गोमटी बागयतात आनी नसत्या गुलामाक कोड्या आनी धमयतात ताणें आळसायेन बसून अशें ताका कामाक लाय ताणें आळसायेन बसून अशें ताका कामाक लाय कित्याक आळसायसर जिन्साच्या तंट्यांक प्रेरण दिता आळसायसर जिन्साच्या तंट्यांक प्रेरण दिता सबारपुटी आमी आळशी जाता चड न्हिदचें वासिनासतना रावचें हे सकड आळशी आळशी आमी जो सकाळी उठोवंक गेल्लें कश्ट आमचें ती सुडसुडाय जाय आळशीपणू आमकां नास करता ताणें आळसायेन बसन अशें ताका कामाक लाय कित्याक आळसायसर जिन्साच्या तंट्यांक प्रेरण दिता ताणें करूंक जाय तें काम ताका करूंक दी ताणें कितें गरजेचें ताका करूंक दी तो तुका काळ जायना तर ताचेर जड सांकळी घाल कितें सांगता तो काळ जायना तो हांकार दाखयता स्वार्थ दाखयता जड सांकळी घाल कोणाकच ताचे तांके बैलें काम दिनाका आनी नितीक विरोध आसा तें करिनाका ताका शिस्त शिकय त्या खातीर बकरी शिस्त काम गुलामा बसत शिस्त शिकय पूण निती विरोध वचनाका ताका मारचें दोडसूचें हिंसूचें प्रकार नाका कोणाकच ताच्या तांकी बैलें काम दिनाका आनी नितीक विरोध आसा तें करिनाका सबारपोटी नितीक विरोध आसा तें करतात कामगारांक दंडशितात हांवें आयकल्लें आसा थोडे फावटी कितें करतात एक भयण जावं पुरो गांवांत जावन पुरो गांवांत वेता थंय तांचीं भुरगीं आसात ताका न्हिदोवंक सोमार रूम दिनात ताणें रांदिल्लें खावंक जाय हांकां ताणें दुल्ली आई दानात तातूंत हांकां जातात हांवें आयकल्लें आसा जावं पुरो थोडे फावटी तांकां बेडशीट तांकां सपरेट एक कितें म्हणटात बशी दवरचें ओके आमच्या कितें म्हणटात आयजिनाक ओके पूण जर तर क्रिस्ताच्या स्पिरिटान आमी चिंतल्यार आमी थोडे फावटी चिंतचें आसा ती आमी चड फ्रिडम दिल्यार तकल्यार बसतात म्हणून त्या खातीर हांवें स्ट्रिक्ट जाय ना मोग सर्व डिफीट करता तुमचें बरेंपण तुमकां आदाय जावंक पावता आनी व्यक्ती तुमचो काम करचें हांवें पळयलां थोड्यांच्या घरांनी 12, 15, 20 वर्सां जावन ती घरां जावं पुरो सेवा करची सोडून वचनात सांगतात मॅडम आमी हो घर सोडून वचना कित्याक तांणी थंय मोग पळयला आनी तसलें जाय आमचें जिवीत कोणाकच ताचे तांके बैलें काम दिनाका आनी नितीक विरोध आसा तें करिनाका तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार तो तुज्या सारको म्हूण लेखून ताका चलय तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार तो तुज्या सारको म्हूण लेखून ताका चलय कित्याक तुवें ताका रक्तान विकतो घेतलाय तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार ताका तुज्या बाबा भाशेन चलय पळय तुका एकच गुलाम आसा जाल्यार तो तुज्या सारको लेखून चलय कित्याक तुवें ताका रक्तान विकतो घेतलाय म्हळ्यार तुजें मोल दिलां रक्ताचें मोल ताच्या रक्ताचें मोल दिवन घेतलें म्हळ्यार तुका तो संबंदीत जाता तुका एक गुलाम आसा जाल्यार ताका तुज्या बाबा भाशेन चलय हांवें कदाळे सांगचें आसा म्हज्या कोणी येवन दिता रे तेरेक जावं पुरो हेल्पर जावं पुरो म्हणजे म्हाका ड्रायव्हिंग करूंक जावं पुरो म्हाका भेदभाव ना म्हणजेच मेजार ताणें बसो जाय म्हज्या सांगात ताणें जिवी जाय जावं पुरो हांव थोड्या दिसा आदी एक क्रिस्तांव भाव म्हजे ओटो आयिल्लो म्हजो रेगुलर येवचो म्हजो भाव नातलो आनी तो वडो आमकां 2 परेक कडेन जेवणाक वचोचें आसलें आनी मिटिंगां वचोचें आसलें आनी हांव आनी तो वचून येताना बारी बऱ्यान मोगान हांव ताजे कडेन उलोवन गेलो तोय बारी मोगान ताजें सगळें शेअर करूंक लागलो मागीर एक ल्हान हॉटेल आमकां मेळ्ळें दोगी वचून बसले हांव आनी तो वचून दुसऱ्या हाजेर बसोवंक पळयता हांवें म्हळें थंय बसूं नाका तूं म्हज्या मुखार म्हज्या सांगातच बसचें मागीर दोगी सांगात जेवले हांव आयले हांव मुखाचे भाव भयण्यो हांव चिंता ती म्हजी सुवार्ता हांवें सुवार्ता प्रकट थोड्यांनी सांगचें आसा फादर फ्रँकलीन थोडे फावटी थोडी म्हाका चॅट करतात गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून म्हणून हांवें घालचें ओके गॉड ब्लेस यू हाव आर यू यो देवा म्हज्या फादर फ्रँकलिनान चॅट केलें गे
पळय आतां तो तांकां एक अव्यक्त संतोश हांव कांय देव न्ही हांव एक सादारण मनीस संपूर्ण हांव सुवार्ता ह्या युट्यूबार ताचेर प्रकट करता आनी हजार लाखांनी लोक आसा ह्या संवसारांत आनी म्हजी सुवार्ता पळयतात पूण थोडे फावटी तांचे फाटी जाप घालतना जावं संतोश हांव पुरो फेसबुकाच्या मेसेंजराचेर आनी काही तातूंत कांय आमी होगडावन घेना पूण आमी उरते व्यक्ती न्ही हांकां कितें सांगता की म्हळ्यार एक आमची भाव भयणी सो इंग्लिशान एक कथार आसा ऑल आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आमी म्हणटा न्ही आमी फ्रातेली तुत्ती आमच्या पापा साहेबान दिल्लें तें पत्र तातूंत ताणें सांगलें आमी सकट भाव भयणी आतां वडू दा ल्हान जावं बरो थोड्यांक एक आशा आसा पाद्रे सांगता फोटो काडीचे ब्रदर सांगता फोटो ही सकट तांची एक ल्हान आशा तातूंत कांय आमी होगडावन घेना तातूंत कांय आमी पाड जावन घेना त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो कितें सांगू आशा ताका म्हळ्यार तुका गुलाम आसा जाल्यार ताका तुज्या भावा भशेन चलय हांगा गुलाम म्हणून आतां वर्ड आमकां यूज करना आमी हें परतें सोल्ल्यार त्या दाडाची दस्तूर सामाजीक परिस्थिती बरी गत आतां आमी गुलाम बरी चलोवचे न्ही आमकां सेवकां आसात घरांत जावं बरो रांदपी न्ही आसात आमकां ड्रायव्हर आसात या आमच्या इस्कॉलांनी काम करचे आमी आयास म्हणटा पूण ती आवयचेर चड मोग करतात ती चड कुरपेन भरलेली व्यक्ती जावन आसतात तुका एक गुलाम आसा जाल्यार ताका तूं भावा भशेन चलय कित्याक जशें तुका तुजी गरज आसा तशें ताका तुजी गरज आसा आज तो तुज्या सांगात वावर करता जाल्यार कित्याक करता गे म्हळ्यार तो ताज्या जिवितांत बांदून हाडूंक आसा तांचें कुटुंब आसता आयच्या बरी गतेंत आनी तांकां सांबरो बरी शिकली जाल्यार ती आमच्या सांगात आसती काही MBA MC नासती आज आमच्या सदांचें तें उणेंपण आसूं पुरो थोडे फावटी आमी उणेंपण हसकात काय सकट एडजस्टमेंट करून शिकोवंक आसा आमी स्ट्रिक्ट मिलिटरी रुलार जावंक साधना तुका एक गुलाम आसा जाल्यार ताका तुज्या भावा भशेन चलय कित्याक जशें तुका तुजीच गरज आसा तशें ताका तुजी गरज आसा तूं ताका वायट रितीन चलयशी जाल्यार आनी तो पयस धांवत जाल्यार तूं ताका सोदून खंय वेतलोय पण थोड्यांक एक सोय आसा वायट रितीन चलोवचें तांच्या सांगता कोण्णी कामाक रावनात कोण्णी ड्रायविंगाक रावनात कोण्णी रांदपाक रावनात बदलितात वर्स म्हयन्या कित्याक म्हळ्यार ते प्रॉब्लेम काम करचे व्यक्ती ते न्ही काम दिल्ल्या व्यक्ती ते त्या खातीर आमी आमचें सांगता थोडे फावटी आमकां कळीत आसा एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणटा आमी आडाडितात्मक डिसिशन आमी घेवचें पडटात ती जाता सकणा वयर घेवचें म्हणना आमकां कळीत आसा खंय कशें चलोवचें गे म्हणून त्या खातीर आज आमकां सिराक बेश्टें शिकोवन दिना आमच्या लायफ इट्स कायंड लायफ ओरिएंटेशन म्हणजे जिवीत कशें बांदून हाडीचें जावं आमी गांवांत आसा परगांवांत आसा इस्रायलांत सायप्रसांत युरोपांत आनी UAEंत ह्या विविध गांवांत आमी वावर करता समोर तुमी वावर करतना आमी पळयलां सबार जाणां वावर करतना कानाक घालून या रेस्ट करतना आयकतात सुवार्ता ही सुवार्ता आयकत आसतना तुमचें जिवीत तुमी क्रिस्ताच्या स्पिरितान बांदून हाडा भियेनाकात घाबरनाकात उणेंपण आसा ही थोड्या फावटी कश्ट संकश्ट आसतात आमी मागणें करीत आनी मागण्याच्या स्पिरितान आमी जैते वचून जावंक साद आसा तर मोगाच्यो भाव भयणीनो सिराकाची जाणवाय आमी घेता आसतना आमचें जिवीत त्या रितीन आमी बांदून हाडया आमचें भुरगेंपण आमचें कुटुंब माया मोगाचें भाऊ बांदवपणाचें आशिर्वादाचें जावं दी म्हणून मागया मोगान सेवेच्या स्पिरितान आमी जियेवया सर्वेस्पर बापा तुका अर्घ वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता आयच्या दिसा सिराकाच्या 33व्या आवास्वारांत आमी नियाळलेलीं ही उतरां आमच्या जिविताक एक मार्गदर्शन जावन दिता तुज्या धर्मशास्त्राचो म्हणजे देवाच्या उतराचो मोग करूंक साक्रामेंतान जियोवंक देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत मागण्यांत भावार्थान बांदून हाडूंक आमकां कृपा बोडूंक घटाय दी आमच्यो त्यो वस्तू अस्कतकाय आसा आमची अस्कतकाय तूं भोगशी पवित्रत्म्यान तूं आमकां अभिशेक कर जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर दी काना शहरी मागली माई आमच्या खातीर मागो दी जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका घोशीत करता 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेल्या पडलो जेजू मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलो जेजू कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्याक उलोवन बेऱ्यांक आयकूच्यो बरी केल्ल्या जेजूच्या सक्तेवन बुडवून महिमेवूत नांवांत हांव मागतां ह्या घडी सुवार्ता आयकून शहरी एकली कुटुंबादार अभिशेक जावन दीत पती पत्नी भुरगीं बाळां वडिलां हांतुळणां रातची आस्पत्रेन जिवन मरणा मारून झुजची कस्टोची विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसची
घरांनी सेवा दिवची, तांच्या दुनियाचेर आशीर्वाद घाल, दुनियाच्या सेवकाचेर आशीर्वाद घाल. कितलेशे कुटुंबान कश्ट आसात, कितलेशे कुटुंबान ओळवळचे आसात, तांचे थंय तुजी आशीर्वाद बेसांव देवन येवं दी. तुज्या अमोलीक रगताचे रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सनांनी शणाय मारेकर करगंतावन विघ्नतावन मारणांतीक पिडेतावन तूं तांकां राख. कुरडे पळोवन दीत, तोंटे सोलोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयकून दीत. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान छापा पडोवन दिता. टच देम लॉर्ड, anoint them Lord, heal them Lord, bless them Lord. जेजूच्या नांवान हांव मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सोजू शोमो गादी येसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागा आनी साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता मुखार करा. आमेन.